गेल्ल्या विधानसभेत ऑनलायन एज्युकेशनाचेर संबंधी उलयता आसतना हांवें मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिल्लें की गोंयांत इंट्रानेट फॅसिलिटी अत्यंत बरे पद्दतीन ऑप्टिकल फायबराच्या थ्रू अवेलेबल आसा आनी ऑप्टिकल फायबर हे जवळ जवळ सगळ्या पंचायतीच्या दारांनी पावलां आनी म्हणून ऑनलायन एज्युकेशन ही जर इंट्रानेट फॅसिलिटी ब्रॉडबँड कनेक्टिविटी जी गोंयांत सगळे कडेन पाविल्ली आसा ताजे मार्फत जर दिवपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार हें टॅलिव्हिजनाचेर कॉम्प्युटराचेर भुरग्यांक बशिल्ले कडेन घरा कडेन पळोवपाक मेळटलें तांचे आवय बापायक सुद्दां हें कितें भुरगीं शिकतात तें पळोवपाक मेळटलें। ताजे खातीर म्हज्या कोतान मोबायल टावर्स घालपाची आनी कसले प्रॉब्लेम सॉल्व करपाची गरज ना, कारण कनेक्टिविटी फूल फ्लॅज कनेक्टिविटी ही आमच्यांनी ब्रॉडबँड कनेक्टिविटींतल्यान सगळ्या गोंयभर दिवपाक जाता। आनी म्हणून म्हजी परत एकदां मागणी आसा, म्हाका त्या वेळार असेंब्ली भितर उत्तर दिता आसतना मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की वी आर एक्सप्लोरींग दॅट पॉसिबिलिटी म्हणून। म्हाका दिसता हें जर डिसिजन जर सरकारान ताबडतोब घेतलें आनी हें जर इंट्रानेटांतल्या मार्फत जर ही ऑप्टिकल फायबराची कनेक्टिविटीचे मार्फत जर हें सगळ्यांक ऑनलायन एज्युकेशन दिवपाचो प्रयत्न केलो, ताजो सगळो फायदो हो भुरग्यांच्या आवय बापायक सुद्दां इनडायरेक्ट बेनिफीट मेळटलें, तांकां भुरग्यांचेर लक्ष दवरपाक मेळटलें आनी मोबायलाचो प्रश्न येवपाना। कोणाक स्मार्टफोन जाय म्हणटात, कोणाक आनी कितें जाय म्हणटा, हो प्रश्न येवपाना। आनी म्हणून हाजेर ताबडतोब सरकारान जाता तितले बेगीन हे ब्रॉडबँड कनेक्टिविटीचे इंट्रानेट यूज करून ही ऑनलायन एज्युकेशन सिस्टीम चालू करपाचो प्रयत्न करचो अशी म्हजी कळकळीची विनंती आहे।